टोटल लॉकडाउन म्हणूंक ना हाँ. Congress leader Amarnath Banjikar takes a jibe over Goa CM Dr. Pramod Sawant for announcing curfew instead of lockdown. Here's what Congress leader Amarnath Banjikar said. डमिकाचे दुयेंस हे भिरांकूळ जायत आसा आनी गोंयचे लोक पयल्या दिसाकसून मागता की लॉकडावन घाल. एनजीओनी मागले, दोतोरांनी मागले, पॉलिटिकल पार्टीनी, विरोधकांनी, तुमच्या आमदारांनी, तुमच्या मंत्र्यांनी सगळ्यांनी मागले की लॉकडाऊन कर, पण लॉकडाऊन करिना. चीफ मिनिस्टराक लॉकडाऊन हो शब्दच नका, तेणी रिस्ट्रिक्शनां घातली. दुसरे फावटी येयलो आनी रिस्ट्रिक्शनां मातशी कडक केली. आयज जेन्ना खूब प्रेशर गोंयसून येयलो, त्यांच्या आमदाराची आयज व्हर्च्युअल मिटींग जाली. सगळे कडसून जेन्ना तेचेर दबाव येयलो, लोक मरपाची संख्या वाडपाक लागली. 72 बसून जाले. 46, 17, 33, 56, 58, 71 असो आंकडो जेन्ना वाडत रावलो, एके वाटेन ऑक्सिजन मेळना, एके वाटेन बेड मेळना, एके वाटेन फॅमिली जे आसा सगळे सारखे त्रासान पडलेले आसा. आयज मुखेलमंत्र्याचेर प्रेशर येयला आनी सगळ्यांक दिसतालें की मुखेलमंत्री आयज 4:45 वरांचेर जेन्ना घोषणा करतलो तेन्ना ते लॉकडाऊन आसतले. सगळ्यांक दिसतालें, त्यांच्या आमदारांक, त्यांच्या मंत्र्यांक, त्यांच्या सगळ्या जळवणदारांक, गोंयच्या लोकांक, मिडियाक सगळ्यांक दिसतालें की मुखेलमंत्री आयज लॉकडाऊन घालतलो. पण मुखेलमंत्र्यान लॉकडाऊन हो शब्दाचो वापर केलो ना. तेणी त्या बदलाक वापर केलो कितें? कर्फ्यू. तेणी कर्फ्यू लायलो. बरें आसा, तुका लॉकडाऊन ह्या शब्दाची एलर्जी आसा? आमी पोरूच्या वर्सा जेन्ना पॅन्डेमिक वाडले तेन्ना मागताले की वास्को वाठारांचो कोळशाची वाहतूक चलता तेचेर बंधन घाल. मुखेलमंत्र्यान घातले ना. आता परत एकदा मुखेलमंत्र्याक दबाव घालता लोक की लॉकडाऊन घाल, लॉकडाऊन कर, पण मुखेलमंत्री आयकना. जे गोंयान ट्रान्सपोर्टेशन आसा, जावं ते कोळशाचे, जावं ते मायनीचे, जावं ते खडयेचे, हे जे ट्रान्सपोर्टेशन आसा ते ट्रान्सपोर्टेशन बंद जावपाक जायना हेची खबरदारी गोंयचे सरकार घेता. कालूच आमी पेपरार वाचलेले की कोणाचे तरी ट्रक चलता, महाराष्ट्रांतसून कितें तरी ट्रान्सपोर्ट चालू आसा. जी क्वारी आसा महाराष्ट्रांत त्या क्वारी वयले कितें तरी हांगा ट्रान्सपोर्टेशन चालू आसा आनी तेकाच लागून हे लॉकडाऊन जायना. लोक लॉकडाऊन मागता, पण लॉकडाऊन जायना. लॉकडाऊन हो शब्दच म्हणिनात, कर्फ्यू म्हणटात. आणि दुःखाची आणि खेदाची गजाल जेन्ना मुखेलमंत्री आपणाच्या प्रेस कॉन्फरन्साच्या शेवटाक पावता तेन्ना तो आपणाच्या मनान जे कितें आसा ते सत्य त्याच्या तोंडांतल्यान उगाडटा आनी म्हणटा आमी लॉकडाऊन खंयच म्हटलें ना. बरें जालें. आमी ह्या एकंदर जो प्रकार आसा त्या प्रकाराचे स्पश्टीकरण हे ह्या सरकारान दिवचे पडटले की भितर तेंचे कितें लिपोवन कितें दवरलां आनी कितें ते लोकांक सांगूंक सोदता. सरकार हे पारदर्शक आसपाक जाय. सरकार हे लोकांचे आसपाक जाय. सरकार हे लोकां खातीर आसपाक जाय. पण जेन्ना हे असले प्रकार जेन्ना उक्ताडार येता, जे हे व्हिडिओ उक्ताडार येता, मुखेलमंत्र्याचो शेवटाचो पार्ट जेन्ना लोकांच्या मुखार येता तेन्ना खंय तरी आमकां ह्या सरकाराचो दुबाव मारता. सो हो दुबाव ह्या सरकारान पयस करचो. Subscribe to Goa First News and Entertainment channel and click on the bell icon and never miss any update.